पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले तर 2007-2008 सोंपले. आम्ही आता हे परत लीज दिता न्यू. आता आमच्या सरकाराक चान्स असा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून. शेट्यान सांगलें की मुळगांव एरिया ही जी बायनिंग लिजन आसा, तशेंच मये भागांतल्या शिरगांव ही पंचायत आनी पिळगांव हे दोन पंचायतींतली एरिया मायनिंग लिजान येतात. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनिंग लिजान येता. म्हणजे मुख्य देवळां आनी सादारण 300 घरां ही सगळी मायनिंग लिजान आसा. स्पीकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनिंग बंद जावन आतां 10 वर्सांचे मायनिंग सुरवात जाता, हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचे 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. आणि सरकाराचो इंट्रस्ट मायनिंग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचे खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही. देवी लयराईचो हांवूय भक्त आनी देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू, हरशीं जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता. आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा आनी आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा जे लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेवीट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जे आसा पळय न्हू हें कांयच करचे ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेवीट घेतलें काय तो एरिया, म्हणजे हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पीकर सर, कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जेन्ना एरियात वेगळो काडून दिलो, तेंच्या कडेन जर एफिडेवीट घेतले जाल्यार हो विशय सोंपता.